चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणका मोत्यां कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज आमचो मानेस्त जाका तियात्र खूब आवडटात आनी तो तियात्राच्या मोगान लासता. हालीं ताका तियात्र म्हटलें की सगळें कितें फर्स्ट प्रेफरन्स तियात्राक ताणें दिवपाचो प्रयत्न केला आनी तियात्रा उद्देशी आपल्या जिवितांत तो जायतें कितें शिकोवन घेता म्हणटोच ताचोय आयच्या कार्यावळीचेर अधिकार. आयचो आमचो मानाचो सोयरो आर्नाल्ड कॉस्ता आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तुकाय बी येवकार. नमस्कार बाब. आनी तुमकां सगल्यांक लोकांक आनी खरीत भाशेन ठेवतन बाब. तुका जायतो तेंप जालो तूं आपयतालो म्हाका, बट आमचें मॅच जायनासलें आनी खंय जाल्यार खंय कितें काम पडटालें आनी ती फाटीं उरताली. आयज जे माणकां मोतयां कार्यावळी तुवें म्हाका हाडलो आनी हो मानाचो जागो असो दिलो म्हणून हांव तुका आनी तुजे प्रुडंट टिमींक काळजायचे खोलायेकतान मना पासून देव बरें कर म्हणटा. आयची आमची मॅच ह्या माणका मोतयां कार्यावळीक सुरू जाता. म्हणटोच पयलो गोल कोण मारतलो हांव नको, तरी पूण आर्नाल्ड बाब ह्या खेळांत तूं केन्ना देंवलो, म्हणजे पालकार तूं केन्ना देंवलो? तेवतन बाब हांव सुमार 8 ते 10 वर्सांचो आसतना आमचो एक इस्कॉलांत एक मेस्त्री आहलो फ्रांसिस्क सालेमा म्हणून. तो म्युजीक टिचर आमचो. आनीक एक टिचर आर्तेमिजा मिनेझीस ई गामा, ती वेरेना लग्न जाल्या, ती टिचर आशिल्ली. आनी तिणें म्हाका पयलेच फावट इस्कॉलाच्या कॉन्सर्टाक धाकले वानेक प्लेयान घातलो आनी म्हाका रोल दिलो भाटकाराचो रोल हांवें पयलो म्हज्या जिवितांत केलो. त्या उपरांत हांव जायत्या गांवच्या तियात्रांनी न्हेसलो. गांवांत आमच्या गांवांत वाड्या वाड्यान तियात्र जाताले आदी फुरसाचे आसता. तुजो गांव कुर्तोरी. सो तुवें न्हेसलो आनी मागीर उपकारांत फुडलें पावलां. आतां निमाणो तियात्र तूं कोणाचो न्हेसला? हांव निमाणचो जुझे इवॉन हाचो तियात्र. ताजें नांव सिद्धिदान पांय घाल रे जाकी ह्या तियात्रांत आसा. कसली भुमिका करतालो? हांव कॉमेडियन असो आहलो, हवालदार. कॉमेडी रोल केल्लो. फर्स्ट टायम म्हज्या जिवितांत कॉमेडी रोल केन्नाच करूंक ना. हांव हेर कसले रोल करपी म्हणजे इजिली करपी कॉमेडी रोल म्हजे लागीं म्हणजे हांवें चिंतलो जड पडली. म्हाका आगोड पडलें, केन्नाच करूंक ना न्ही. बट तेणें सांगलें कर, जातलो तुजे लागीं. सो हांवें जें म्हजे लागीं घडटा तितलें दिवन हांवें तो रोल म्हाका म्हज्यान जाता ते भाशेन केलो. तियात्राचें तर नांव वाचलें, सिद्धिदान पांय घाल रे जाकी. म्हणटच जाकीची भुमिका तुज्या हातांत पडली काय दिसली म्हाका. ना ना ना, कारण जाकी म्हणलें तशें कोण तरी व्हडलो भाटकार पेजाद कॉमेडियन ना. बट कितें दिवतन बाबचे तियात्रांत कितें आसता म्हणजे तूं जाणो जो पळय डायरेक्टर तुका रोल दिता तोच तुवें करचो पडटा. आनी हांवें केन्ना डिमांड करना. हांवें जस्ट बेश्टेंच हाडलां कारण तुजी तर कूड आनी तुजी बिल्ड तर पळयली जाल्यार तें नांव तुकाच सोंपतालें अशें समज जालो आनी म्हटलें हांवें. आतां तियात्रांनी जे ताच्या आदीं तूं खंयचो तियात्र न्हेसतालो? तेजो पयलो आंज बुडव्यान आसलो पाश्कोलाच्या. आनी आतां तेज्या परत तियात्रांत हांव मूय जावन साकर खा ह्या परत पाश्कोलाच्या तियात्रांत हांव पाश्कोल दे चिकाली हाच्या तियात्रांत आतां आसतलो आतां इस्तेराक. आंज बुडवा तियात्रांत कसली भुमिका करतालो? आंज बुडवा तियात्रांत हांवें हँडिकॅप चायल्ड, व्हडलो इस्कॉलाचो भुरगो हँडिकॅप्ड, जे तोंडा कडेन करून हात अशें करून कॅरेक्टर रोल तो तसो. हांवें तुका खंयचे तरी कार्मो पाशेकोच्या कोणाच्या तरी तियात्रांत सारकें बिल्डराचो रोल केलो. हय. आनीक तो म्हाका दिसता
तियात्र स्पर्धेंत कला अकादमीच्या दुसरो इनाम मेळ्ळो आमकां. ओके ओके. आतां ह्याय वर्सा ताचो तियात्र आसा आसतलो. हय ह्याय वर्सा जो तियात्र घातलो ताणें ह्या वर्सा हांव ना ताका ना कितें जाता जाणा तोतन बाब आमी एक उतर दिलें मागीर तो रावंडाक घालता तेन्ना आमी ताका पावना. लास्ट टायम हांवें ताका सांगलें बाबा चोय हांव अमक्या डायरेक्टराक नासता सो ताजो तियात्र आसा जाल्यार म्हज्यान तुका येवंक जावचें ना. अन्नल बाब सद्याक तूं नोकरी तशें कितें करता? आय एम जस्ट रिटायर्ड. हांव गॅझेटेड ऑफिसर म्हूण काम करी रिसर्च एसिस्टंट मारगांव कलेक्टरेट ऑफिसांत गॅझेटेड ऑफिसर आसलो आनी आतां हालींच रिटायर्ड जाला. सो नाव आय एम फ्री. आय कॅन डिवोट माय फूल टायम. म्हणटच दोन तुजें मत तुका सांगता की दोग जाणांक एक बरोबर सायन करप ना, एकूच ना दोन कोणी आसता बट कितें तुवें एडजस्ट करचें पडटा. एकल्याक पयलें वयचें पडटा नाजाल्यार तेगे मागीर तुका येवचें पडटा अशें करून ना. कारण आमी पळयता आसतना आमकां रेड कार्डूय पडोंक शकता. हय हय. कारण त्या टिमींतलो तूं ह्या टिमीन कसो भितर ना बट जात कितें थंयच्यान बाब आतां तुका उतर दिलें स्टाराक तुका आहा म्हूण मागीर हांव उतराक दुसऱ्या गेल्यार तेजो आसल्यार फेल जाता न्ही. हांवें उतर दिल्लें न्ही तशें सो आमी एडजस्ट करता. पूण तुजे नदरेन हे दोग जोग तीन तियात्र कित्या पासत न्हेसतात? जायते जाण हांव तूंच म्हणना की जायते जाणांच्या पोस्टरांचेर हाच्या ताच्या आनी ताच्या दिश्टी पडटात पूण सडनली एकूच दिसाक एकूच वेळार तिगांयचेय तियात्र आसतात तेन्ना कितें घडटा? ना म्हाका दिसलो जेवणाचो तियात्र म्हणजे मुखार थोडे एक दोन शो करून म्हणजे एकूच दिसलें बट तेणी कंटिन्यू दवरला आतां सम चेंजीस करून विथ न्यू सॉंग्स एंड ऑल. सो आय विल ट्राय टू एडजस्ट आनी जर इट्स अप टू देम कितें जाता एडजस्ट करूंक हांव ट्राय करतलो. पूण खरेंच हांव खुशाल कारण सुरवातीच्या उतरांनी हांवें म्हटलां की तुजे भितर एक कीड आसा ती तुका सोतायता तियात्रां पासत तुका खंयूय वत्ता. हें खरें? वय तेवतान बाब तें सारकें. तियात्रां पासत आतां म्हजो चलो ही हॅज डन धाकलो ताणें इंजिनियरींग केलां जस्ट कंप्लिटेड इंजिनियरींग कंप्लीट केलां इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरींग आनी तो आतां तियात्रांनी म्हणजे ताका चुकोवन तो पाश्कोलाच्या तियात्रांत पडलो. आतां तो जेवणाच्या तियात्रांत आहा खेळांतूय तो सिल्वा दे बेनावलींत आहा आनी तो हिरोचो रोल करता. पूण हांवें एक काम केलां म्हणजे एका पुताक पूण तियात्रांत मार्गदर्शन दिलां आतां फुडलें तेंचें. म्हणटच म्हाका दिसता तो हिरोची भुमिका करता आनी समज पायची भुमिका तुका पडली कोणाच्याय तियात्रांत ह्या फुडें जाल्यार आय कॅन डू इन बेटर वे. कारण हें तुवें म्हटलां कारण इतलेंच की घरा लागीं तुमी बरी प्रॅक्टीस करतले. हय तशें जाता न्ही. आतां तियात्रांनी फकत तूं भुमिकाच करता काय कांतारां? ना कांतारां म्हणटा हांव सोलो आजून हांवें स्टार्ट करूंक ना बट हांव दुएट जावं ट्रियो चौको हें म्हणटा हांव. म्हणजे बट आय गीव म्हजें चड दिवप दान मन एक्टिंगाक दान मन दिता हांव. कित्याक म्हाका सॅबी कुतीनाची एक्टींग लायक जातालें तेन्ना. सॅबी कुतीन प्रेमानंद सांगोडकर तेंची एक्टींग म्हाका लायक जातालें झुजे रॉड आनी सो म्हजें इंटेंशन तेजेर गेलें. म्हणटच तूं कितेंय करता आसतना तांचो उपकार तूं तुज्या दोळ्या मुखार हाडटा. म्हणजे ह्या तियात्रांत जें कितें जाय तें सगळें शिकोवन तूं रेडी तयार जाला आसतलो. हय तियात्रांत हांव डायरेक्टर सांगता ते भशेन करता. आनी थोड्या डायरेक्टरांक कितें आसता तूं एक्स्ट्रा उलयनाका तितलेंच उलय तेंय करता हांव. आतां पाश्कोलाच्या गेल्या तियात्रांत हांवें इन्स्पेक्टराचो रोल केल्लो. इन्स्पेक्टराचो रोल केल्लो तुज्या तियात्रांत. तेज्या पयलीं हांवें हँडिकॅप्टाचो रोल केल्लो हँडिकॅप चायल्ड. घडटा ते भशेन करता. आतां आमच्या ऑडियन्सा पासत खंयच्या एका कांताराच्यो 4 वळी खेळांतल्यो म्हणच्यो. हय. कशें आसा बाई गोवाच्या गारान कशें चलता सासू पाय तुजो सांग तुजी ताई तो कसो वागता ओस्कोता पूण जाला म्हणून बी येता त्याच पासो तुका तो खुशाल दोता
सगलो कारबार तुजे हातीन दिल्यार तुका गोमतलो म्हणून भियेता. मागीर ताच्या उपरांत कोरस. खरंच. हय. आतां तुवें हें म्हणटा आसतना खेळाचें कितें तरी म्हणलां. म्हणटा तूं खेळांनी न्हेसता. वय तितून बाब सुमार एक फावटी हांव सुमार 15-16 वर्सांचो आसतना म्हजो एकलो आमचो नेबर तो शेजारी बाब नाजारे डायस म्हजो इश्ट ताणें म्हाका कळ्ळां न्ही मोलो चोय एक रूल आहा खेळांत या आमी आमकां मोलो मनीस कोत्ता मिलाग्रीस डी सिल्वा म्हणून ताजे ती खेळांत मोल या आनी तेन्ना आमी दोगोय गेले खेळांत आनी खेळांत गेले एकूच वर्स मागीर वचोंक ना. मागीर तो आयज आमचे मदें ना. ताजे फाटल्यान म्हाका म्हजो आनी एक इश्ट बाब मानुएल फेर्नांडीस ताका शानू म्हणटा वळखतात तोय ना कोविडान 2 वर्सां जालीं सोंपलो तोय खेळांत नासतालो. ताणी आनी आमचे डायरेक्टर बाब लुईस आमचो एक सर आसा बाब SB म्हूण आमी आनी आमचो रबिंद्र आसा आमी सगल्यांनी एकठांय जावन एक ग्रूप केल्लो ऑल एड्युकेटेड शिकनालो आमच्या ग्रुपांत कोणूच ना सगल्यो टिचर्स सर बी तसो आमी हो ग्रूप केल्लो आनी आयज 12 वर्सां जालीं तो आमचो ग्रूप आसा लुईस अजावेद कुर्तोरी म्हूण तोय जावन आसा सेक्युरिटी ऑफिसर आसलो सिबांत पयलो तो पाडचे बिडचे सगळे कांत बी सगळे तो काडटा आनी तेन्नाच्यान हो आमी ग्रूप केलो 12 वर्सां आयज 12 वर्सां पासून आमी एकवटान आसात. म्हणटच तुमी ह्यावूय वर्साक कार्नावालाचे. हय 12 वर्सां जालीं. ह्या वर्साक कसल्यो पार्टी काडल्यो. ह्या वर्साक आमी बुधवंत बोस्त्यांव कोणाचें कोणाक पडलां आनीक आनीक आहली याद जायना म्हाका. ओके. आतां कार्नावालाचे खेळांत भितर 3 पार्टी आसतात. हय. 2 डिसेंट आसतात आनी एक कॉमेडी. ती कॉमेडी कित्या पासत घालतात. आयज लोक म्हाका दिसता वातावरण पयलें जाल्यार कॉमेडीक मातशें लोकांक आवड जाता खुशाल जावपाक की तूं तियात्र केन्ना पळयता तूं एक खेळ केन्ना पळयता तुज्या मनाक शांतीकाय हाडपाक तुजें टेन्शन पयस करपाक सो ताकाच लागून आमी एक पार्टी कॉमेडी करतात. हय. पूण आतां फाटलीं 12 वर्सां तूं कॉमेडी भुमिका करीत आयला. कॉमेडी म्हणल्यार पार्टूच कॉमेडी अशी आसता ती. हय. कारण चड आतां तुवें जुजे इवानाचो तियात्र सितींतान पांय घाल रे झाकी हातूंत तुका कॉमेडी भुमिका पडली ती तुका कुस्तार पडोंक नाका आसली. म्हणजे ह्या सुवातेर तर तूं ना बट हें कितें जाता हें जमनी वयलो खेळ आनी तें जाता स्टेजीर. ओके. तर जमनी वयलो खेळ आनी तियात्र हातूंतलो फरक कितें. जमनी वयले खेळ हय हिंगा तर तुवें एक्टींग केलें थिंगा तर सिंगींग केलें जाल्यार ताका इल्ले मार्क्स चड कंपेर टू स्टेज. म्हजे भाशेन हय. जमनी वेळार लोकांच्या मुखार तुवें करचें पडटा सगलें. हय. लोक बोगलेक आसता. आतां आनी तियात्र कितें जाता कितें जालें तशें जालें कितें एक वर्ड विचारपा जाय कितें सांगपा जाय फाटल्यानसान तुका कितें केलें जाल्यार मेळटा बट हिंगा कांय मेळना हिंगा तुवेंच करचेंच पडटा. म्हणटच तुजो हे सुवातेर तुजी भिरांत तुजो जो कडकडो येता तो लोकां मुखार काबार जाता. हय. स्टेजीर रावल्या उपरांत तो आनी कडकडो येवंकच पावना. प्रॉब्लेम इज तेतून आवड म्हाका आवड ना. आतां कितें जाता आमकां जेवण जाणा समजलो आवड ना कॉमेडीची. पूण आतां ह्या फुडली तुजी वाटचाल कारण तूं आतां सेवा निवृत्त जाला हालींच तूं तुजी 60 वर्सां भरल्यान तूं सेवेंतल्यान भायर पडला म्हणटच फुडली तुजी वाटचाल कशी कितें आसा. फुडली वाटचाल आय लायक स्पोर्ट्स. आय एम इनवॉल्ड इन स्पोर्ट्स एक लायक जाता म्हाका सारको. आनी सेकेंड थींग इज तियात्र. नाव हांवें ऑलरेडी हें केलां कितें म्हणजे दान मन सारकें तियात्रांत चड घालपाक आनी म्हजी एकूच येवजण आसा केन्ना जो तियात्र काडलो जाल्यार मेन इज म्हजें आसतलें वाल्गरिटी हांव घालचो ना. कॉमेडी ती आसची ना. आनी नेक्स्ट थींग आयज डायरेक्टर आनी डायरेक्शन दितना इतलो मातशें चड स्ट्रेस घालूंक जाय. आयज आमगे कॉम्पिटिशन तियात्र कशें जाता तशें आमचें तियात्र जावपा जाय अशें म्हाका दिसता. आनीक अशें केल्यार आनी मातशी इम्प्रूव जावपा जाय आनीक इम्प्रूव जावपा जाय. ऑलरेडी जाल्ल्या आनी इम्प्रूव जावपा जाय अशें म्हाका दिसता. ना इम्प्रूव दॅट आय विल डू. इम्प्रूव म्हळ्यार कितें नेमकेंच तूं कितें करूंक सोदतलो.
जें समाजांत कितें घडटा ह्या काळार वातावरण कशें आहा तें दाखोवप चड गरजेचें. एक लोकांक बरी मॅसेज दिवून प्रेझेंट सिट्युएशन कशें आहा ताचेर. म्हणटच तूं म्हणूंक सोदता की तशें केलें जाल्यार समाज सुदरतलो. समाज सुदरोवंक म्हजी इच्छा. समाज सुदरावंक म्हणजे पयलें तूं आर्टिस्टांक सुदरायतलो, ज्या उद्देशीन समाज सुदरतलो. तुवें बरो तियात्र सुदरपाची नदर दवरून तियात्र केल्या उपरांत तियात्रीस्ट सुदरतलो आनी मागीर समाज सुदरतलो. ना तें पळोवन तियात्रिस्टांक हांव कांय म्हणना, बट तें पळोवन लोकांनी समाजान मातशें तेंच्या जिवितांत बदल हाडूंक जाय, बदलाव. म्हणटच तो प्रयत्न तुजो आसतलो. आतां लोकांक आमी पळयता आसतना लोक कितें मागतात तें आमी लोकांक दिवपाची गरज आसा काय एक रायटर ह्या नात्यान, आजुनूय तुवें बरोवंक ना, पूण रायटर ह्या नात्यान रायटर जो कितें विचार आपणाच्या तकलेंत हाडटा तो लोकांक दिवपाचो गरज आसा. म्हजे कोंतान रायटर कितें बरयता तो कितें लोकांक मॅसेज दिवंक कोत्ता दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन वॉट पीपल वॉन्ट्स फ्रॉम. कारण आयज आमी पळयता आसतना कितल्याच जाणांचे हांवें इंटरव्यू केल्यात. हांव आतां उणें 600 इंटरव्यूआक पावलो. म्हाका दिसता उणें 2000 आर्टिस्टांक हांवें हाडले ह्या कार्यावळींतल्यान. पूण चडशे जाणांचें मत कितें आसता की लोकांक जाय तें आपणें दिलां. म्हणटच तूं लोकांक जाय तें दिवन लोकांची दिशा बदलूंक शकना. ना ना तुजे विचार आजुनूय तर तुवें बरोवंक ना, तरी पूण जे विचार तुवें मांडल्यात ते खूब उंचले. आमी आमच्या बऱ्या कोन्या उद्देशी लोकां मुखार बऱ्यो कोन्यो हाडल्या उपरांत लोक आपुणूच बदलता आनी लोक स्वत कितें तें सारकें पळयता. तर आनीक एक गजाल आमकां तियात्रान दिश्टी पडटा. कांत कोण तरी बरयता, पार्थ कोण तरी बरयता, कांतारां तर दुसरोच कोण बरयता, कॉमेडीक तिसरोच बरयता आनी हांव रायटर डायरेक्टर. हें सारकें ना बाब, म्हज्या मनांत हें सारकें ना. जर तर कान दुसऱ्यान बरयलें जाल्यार ताजें क्रेडीट ताका दिवपाक जाय. ओके, एक करेक्ट. दुसरें पार्थ हांव बरयना पूण हांव रायटर डायरेक्टर. तशें जावपाक जायना. रायटर इज अ रायटर. तूं मागीर प्रोड्युसर म्हूण घाल. ओके, रायटर इज रायटर, डायरेक्टर इज डायरेक्टर. डायरेक्शन आनी कोण तरी करता पूण डायरेक्टर तूं. तें सारकें? तें सारकें न्हय, बट आयज तें चलता. नो, कित्याक आमी तर समाज सुदरतले जाल्यार पयलीं म्हाका सुदरावपाची गरज आसा. हांव कॉमेडी बरयना पूण रायटर डायरेक्टर हांव. कॉमेडी म्हज्या नांवार कोण तरी XYZ बरयता. सो हे बदल तूं घडोवन हाडपाचो प्रयत्न करतलो. पळय, हांवें म्हजे कॉन्सेप्ट दिवपा जाता तांकां, तें फुडलें मागीर तेणी कॉमेडियनान करपाचें अशें म्हाका दिसता. कॉन्सेप्ट तुजो आसता. कॉन्सेप्ट म्हजो आसतलो आनी मागीर तेणी तेजी कॉमेडी करपाची. कारण आमी ह्या आदीं आनीकूय इंटरव्यू केल्यात. आमच्या मुखार असोच बरो लिरिक्स रायटर, बरो एडिटर जावं बरो कंपोजर जायते गूण आसलेलो मनीस आमी ह्या मुखार हाडला. सो ताच्या मता प्रमाणे जावं पिक्चरां आमी काडटात तितून ज्या मनशाचो इतलो वावर आसा ताका आमी क्रेडीट दितात. म्हणटच हें तियात्रांनी जालें जाल्यार जायत्या मनशांक क्रेडीट मेळचें ना. हय, मेळटलें बाब. आनी कितें जाता तेय मातशे मना पासून खुशाल जातले की फरें आपणें कितें केल्लें, आपणें कितें बरयलें, आपलेचें नांव येयलें म्हूण ते खुशाल जातले. म्हणटच हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां की गोश्ट रायटर जे आसात ते पड्ड्या मुखार उबे जातले. हय, सारकें. आमी समाज तर बदलतले, आमकां बदलतले. आमकां आमचेर पयलो विस्वास आसूंक जायो, तेन्नाच हें सगळें घडटलें. दुसऱ्याचें मोजें करून आमच्यांनी मुखार वचोंक जायना. ना, सारकें ना तें. आनी तेन्ना तो ग्रुपूय उरना, तो ग्रुपांत कितें तरी घडटा आनीक मोडटा. सो तुवें तुजे विचार मुखार मांडटा आसतना तूं केन्ना पासून तुजो स्वताचो तियात्र पालकाचेर हाडटलो? म्हाका दिसता आनीक 2 वर्सां जावपा जाय. हांव मातशें मॅच्युअर जावपा जाय. सो मे बी 2 years. बट चिंतलां हांवें, बट अशें तें चिंतना आमची जायतीं आसता पूण ती शार्ती पावोवंक जाय तो आगोड आसता. आनी म्हाका म्हज्या इश्टांचो, म्हज्या फ्रेंडांचो, सगळ्यांचो आशिर्वाद घेवन तांचो आदार घेवन हांव करतलों.
कारण ही खूब मोलादीक उतरां. ना कितें जाता जाणा बाब तेवतन बाब एक गोश्ट सांगता तुका. आतां एक कांतोरिस्त 5 पासून एक दिसा तियात्र न्हेसता. 5 तुका खबर आसतली. मागीर एक दीस कितें जाता तो तें कट करता हिंग येना थिंग पट लोक मागीर चात्ता आरे तूं हें नांव घातलें तो कित्याक ना. सो डायरेक्टराक ऑकवर्ड सिट्युएशन जायतें जाता. आनी आतां तुमी चड चाय रेस्टॉरंट गेले जाल्यार मागीर ती प्रॉब्लेम जाता पळय शकता. ना खरें, कारण तुजे जे विचार आसात ते ताचेर नदर मारली जाल्यार तुजी पिराय आनीक 1-2 वर्सां म्हणजे तूं 62 जातलो आनी तरी पूण तूं कितें म्हणटा आजून हांव शिकता. आय एम लर्निंग. हे एक मोठेपण. कारण जायते आमी तियात्रिस्ट पळयल्यात जे 1-2 तियात्र नातल्या उपरांत आपण रायटर डायरेक्टर, पूण तांचें कांयच आसना. हें जावंक फावना. कारण आमी समाजा मुखार हाडटा आसतना आमकां फाटल्या 130 वर्सांचो इतिहास आसा. हो इतिहास आमी आमच्या वावरांत तो मिसळ करून आमच्या वावरा उदेशी आमी तातूंत आमची भर घालतलो जाल्यार आमी समाजाक कितें तरी वेगळें दिवपाची गरज आसा. जाणा सांगपाक मेळटा तेवतन बाब म्हाका बाब मिनीन दे बांदारान ताच्या एका तियात्रांत डायरेक्शन ताणें दिल्लें. तियात्र बाब जुआंव ऑगस्टीन फेर्नांडीसाचो आनी ताचें तियात्राचें नांव जावन आसा तांदळांचीं केस्तांव. म्हाका इतली उमेद जाली इतलो खुशाल जालो. म्हाका ताणें रोल दिल्लो हेजो एक हिंदू पसरकार. सो तो रोल हांवें दान मन केलो आनी हांव हॅप्पी जालो. कित्याक बाब जुआंव ऑगस्टीन तियात्र तेज्या तियात्रांत हांव नाचलो म्हण न्हेसलो म्हणून एकदम खुशाल जालो. शेतकाराचो रोल कोणें केलो? शेतकाराचो आमचो बाब मॅक्सी दिसता म्हाका. भाटकाराचो रोल कोणें केलो? भाटकाराचो जे दे पेडा. आनी ती बाकीचीं आमचें एक हें आहलें आमचें डॉलाबाय आहलें ताचें चेडूं आहलें. मागीर आमचें मिता आहलें. सगल्यांनी आपापलो रोल बरो केलो. बरें दिसलें. ना कारण हे अनुभव तुवें घेवप गरजेचें. तुवें ते प्लेचेर तर नदर मारली तें तांदळांचें केस्तांव. कारण हो तियात्र आनी बाब सांगपा म्हणल्यार बाब मारियो मिनेझ आहलो आनी आमी डायरेक्टरान म्हणलें हांवें सांगलें आमी कशें या तूं आपल्या बरोबर यो रे म्हणपाक लागलो. आमी बासीन येयले 7 जाण सुमार बासीन गेले आनी बाब मारियो मिनेझ तो आमचे बरोबर येवपा लागलो बासीन. फक्त ताणें फोन मारून सांगिल्लें की आपण ट्रेनीन वयता म्हूण आनी तो ट्रेनीन गेलो आनी चिपलून पावता ताका तें मारेगार टायम येयलो आनी आयज आमचे मदें ना जालो. बट मारियो बाब आमगेलो इतलो भर घेतालो तो ती आतां आपल्याच जाल्ल्या भाशेन अशें करया तेशें करया पार्टी करया आनी कितें करया अशें सारको उमेदीर हाडटालो. तर आतां सद्याक तूं खंयचो तियात्र न्हेसता? सद्याक हांव जे वेर्नाच्या तियात्रान आहा सिंतीदान पांय गॅलरीच्या की हांव मागीर आतां इस्टराक सान दोगांयक नाचचें पडटलें आनी एडजस्ट करूंक पडटलें. एके वाटेन तूं पाश्काल दे चिकाली 4-5 जाणांक न्हेसप सारकें न्हू, पूण तुवूय 1-2 तियात्र ना म्हाका दिसलें बाबा इस्टरा सान तेज्या पयलीं बंद जाता अशें म्हाका दिसलें पयलीं. बिकॉज ऑफ दॅट हांवें बाबा पाश्काल दे चिकालींक उतर दिलें. सो आय हॅव टू सॅटिस्फाय द बोथ. कारण ही पाळी सगल्यांचेर येता. जरी तर तूं कांतोरिस्ट आसा जाल्यार तूं खंय तरी एडजस्ट जावन येता, पूण पार्टेंत उरल्या उपरांत हें तुका भोव आवड जाता आनी दुसऱ्याचो एके वाटेन घात जालेल्या भाशेन जाता. हें म्हजें प्रमाणीक मत. सारकें बाबा सारकें आहा तुजें. तर आमी थोडे भोव विचार तुज्या लोकां मुखार हाडटा आसतनाच तुज्या तोंडांतल्यान आनीक एक खंयच्याय कांताराच्यो 1-4 वळी तुवें गुणगुणत जाल्यार अदीक बरें. बागेंत एक रोयत जाल्यार झाड बोरे भाशेन शिंपून ताका काड सारें घाल जावंक ताची बोरी वाड आनी एक दीस त्या झाडाचो फायदो काड. वा 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 वा. म्हणटच तुवें हें म्हजें ओन कंपोजींग. ओय एक्टींग करता आसतनाच कांताराय म्हणप हेंवूय तुका आवडटा? आतां तियात्रा उदेशी केन्ना तरी तुकाय चान्स पडला की गोंयच्या भायर खंय तरी? पडला.
बॉम्बे गेला आनीक बाब निकी दियांबोराच्या तियात्रांत हांव दुबय गेल्लो आनी त्या तियात्रांत म्हाका म्हजो भावाचो चेडो केजी डिकोस्टा आनी म्हाका संदी दिल्ली चल्लें अंकल तूं एक्टींग कोत्ता जायतें सो तूं कित्याक तियात्रांत जातलें यो तूं अशें म्हाका तेणें हें केलो आनी म्हाका तेणें वयलो आनी थंयसर हांवें तो रोल केल्लो तो पॅरीश कावन्सिल प्रेसिडेंट अध्यक्ष तेन्ना बाब विली आहलो बाब सेल्वी आहलो कॉमेडियन आगोस्तीन आहलो बाब सो तांच्या वांगडा तो आमी दुबय केलो आनी उपरांत गोंया सुमार 25 शो केले म्हणटच ह्या तियात्रा उद्देशी आनिकूय तुजी वाटचाल आनिकूय तूं मुखार मुखार वेचो आसा आनिकूय तूं मुखार वेचो जे भाशेन तुवें तुज्या मनांतले आवडे आमच्या मुखार दवरल्यात समाजा मुखार मांडल्यात की समाजाक कितें तरी एक वेगळें दिवपाचें जें तुका एज अ रायटर म्हूण तुका जाय आनी जें तूं लोकां मुखार हाडटलो ज्या उद्देशीन समाजाक कितें तरी आर्तें आसा तें परतें जावपाची शक्यताय आसा आनंद बाब तुवें तुजे मोलादीक विचार ह्या खिणांत मांडले त्या पासत आनी खेरीतपणी आमच्या उल्याक पाळो दिवन आयज तूं स्टुडियो मेरेन आयलो त्या पासत खेरीत आनी एक सांगपा जाय म्हाका कितें जाण तूं तुजी परवानगी घेवन आमच्या तियात्रांनी न्ही भुरगे अप टू 30 years हे भुरगे चड येयनात पळोवपाक आनी धाकट्या भुरग्यांक माय पाय चडसो हाडूंक मातशें कुस्तार कोत्ता कारण वालगारिटी ते भुरगे शिकतले म्हणून आनी त्या भुरग्यांक म्हणजे बरें न्हय म्हणून सो हें चिंतून माय पाय चडसो तियात्रांनी हें करना आनी भुरग्यांनी आमी आतां टॅगान बरें केलां तेणी इस्कॉलांनी दाखयतात आतां हे पावटी खेळ इस्कॉलांनी जाल्या पेरपेच्युअल सॉकर कॉन्व्हेंट नावेली हांगासर हांव ते हेडमिस्ट्रीक वालोर दितां कित्याक खेळ त्या भुरग्यांक आवड लागपाक जाय आमी हे खेळ इस्कॉलांनी घालपाक जाय ना गव्हर्मेंटान एक हें करपाक जाय हे खेळ इस्कॉलांनी कंपल्सरी एक इस्कॉलांनी एक खेळ दाखोवपाक 3 वरां भुरग्यांक सारलीं म्हूण कांय जायना इट्स अ कल्चरल एक्टिविटी आनी थिंगा भुरग्यांक मोग लागता आवड लागता खरेंच तुज्या मोलादीक वेळा पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान किरीटपणी काळजाचें कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं तुमकांय देव बरें करूं हे माणकामती कार्यावळी तुवें म्हाका हाडलो आनी म्हजे कांय जाबाब तुवें म्हजे कडच्यान घेतले म्हणून आनीक सोजमतां म्हणजे कोणाक वायट अशें पडचें ना म्हणून आमी कार्यावळ सोंपयता आसतना इतलेंच की आयज आमकां आर्नल्ड कॉस्ता कडल्यान इतलेंच मेवलां की आमी समाजाक बरें दिवचें ज्या उद्देशी आयचो तरणाटो आनी भुरगीं ही तियात्राक वळोन येवचीं इतल्यानूच आयची आर्नल्ड कॉस्ता सांगाताक इमाणकामुतें कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदेव देव बरें करूं देता